आता सध्या एक तोरशे पंचायत झाली, पत्रादेवी वजरी आता स्टार्ट झाला काल. त्याच्या खातीर आमी हें सिरियस घेतलेलें आहा आनी ह्या तिनी डिपार्टमेंटांनी चॅलेंज घेवची, हें बंद जावपाक सारकें काबार जावपाक. वजरी हय जाल्यार 3 कडेन सध्या आमकां मेळ्ळ्या ते. तांकां म्हटल्यार थंय अवेलेबल करा हेल्थ सेंटर कासारवाडे आनी तुवें आनी पेशंट समज असले मेळटा जाल्यार तुमी एडमीट खंय करतले, तेंचे खातीर रिजर्व खंय दवरल्या. तो म्हणटा डायरेक्ट बांबोली व्हरपाक जाता, हांगासान चॅक करून बांबोली व्हरपाक जाता म्हणटा. तशें रिजर्व अशें दवरूं ना म्हणटा ते खंय, पण तेंचें दुयेंस दुसऱ्या जायना म्हणटा. आतां कितें जालां, ह्या कारणां खातीर आमचो सगळ्या लोकांचो धंदो बंद पडला. काजू काडपाक कोण वचना, भुरग्यांक काडून तेंच्यांनी भायर धाडलेले आहा. इतलें व्हडलें सिरियस जाल्लें आहा. पत्रादेवी तोरशा उपरांत आतां आनी एक मेल्लो माकड वजरी मेळ्ळा. रान खातें हेल्थ आनी एनिमल हजबंड्रीन लक्ष घालून ताकतिकेन उपाय करचो म्हूण बाबू मिटिंगेन उलयलो. कासारवाडण्या तूं ह्या हेल्थ सेंटरांनी वाशिनां दवरची, गांवच्या लोकांची जागृताय करची म्हूण ताणें सांगलां. हेंच्यांनी लोकां भितर अवेरनेस करचो, लोकांक ट्रिटमेंट दिवचो, वॅक्सिनां आहा ती तांकां सगळ्यांक दिवची, सगळ्या लोकांक म्हणजे जे वाड्यार आहा तांकां दिवची. तेजे खातीर ते भिवचे न्ही म्हणून शाळेंनी जाता तितलो हें जावचो तेजो प्रकागंड. आनी तसोच हर एक वाड्यार गांवांनी मिटिंगी घेवच्यो आनी लोकांक सांगचें. काही लोक ते वॅक्सिन घेवपाक ते भितात, इंजेक्शनां घेवपाक, पण तेजे बद्दल तांकां कांय जायना हें ह्या लोकांनी सांगपाक जाय, दोतोरांनी सांगपाक जाय. म्हाका आमचो एक मनीस हेजे भितर मेल्लो नाका, त्या लोकांचें लुकसाण जाल्लें नाका, तेज्या बद्दल हेंची जबाबदारी आसतली, हे जबाबदार आसतले. आनी तें कशें नश्ट करप आनी तेजे भितर लोकां भितर कशी म्हायती पावप हें हेंच्यांनी ह्या तिनी डिपार्टमेंटान पळोवपाचें. आनी फॉरेस्टान तेजी लीड घेवपाची, कारण फॉरेस्टा वयल्यान हें चालू जालां म्हणून फॉरेस्टान लीड घेवपाची आनी हेंचो सगळ्यांचो ह्या दोनी डिपार्टमेंटाचो उपयोग करून घेवपाचो. तेंचे कडल्यान कितें जाय तें म्हाका सांगपाचें, तें खंय कमी पडटा जाल्यार म्हाका सांगपाचें. तेजे बद्दल तांकां सगळें कितें दिवपाची जबाबदारी म्हाजी आनी हांव तें दिवपाक तुमकां हें आहा जबाबदार आसतलो. 70चो माकड टाप आतां मेरेन तोरशा, वजरी आनी पत्रादेवी पावला. राना खात्यांतली सुत्रां सांगता ते प्रमाण पेडण्यां आतां मेरेन 24 मेल्ले माकड मेळ्ळ्यात. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी चेतन कवस.